गोंयांत सध्या जायती राजकीय वळणां पळोवपाक मेळटा। कोणाची आतांच पार्टीत एंट्री जाता जाल्यार फाल्यांच एक्झिट जाल्ले पळोवपाक मेळटा। गोवा फॉरवर्ड पार्टीन हालींच मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंताची पार्टीत एंट्री केल्ली। त्या उपरांत ताचे जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत लेगीत उमेदवारी जाहीर करपाचे आसले खंय। पूण मांद्रेच्या लोकांनी हालींच गोवा फॉरवर्ड पार्टीत प्रवेश केल्ल्या ॲडव्होकेट अमित सावंता आड जमीन घोटाळ्या संदर्भात साबार कागाळी केल्या उपरांत पार्टींतल्यान ताका काडून उडोवप करपाचे थारायिल्ल्याची म्हायती गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष दीपक कळंगुटकारान दिली। तशेंच जे कोण सत्ताधाऱ्यांचे संबंध वाद निर्माण करपी प्रकरणांनी आसले ते आमी कशेच खपोवन घेवचे ना अशेंय ताणें मुखार सांगले। आज आम्ही अशा एका निर्णयाचेर आयल्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून मांद्रे मतदारसंघात तुम्ही पहिल्या फाटल्या काही दिसांपूर्वी आम्ही मांद्र्यातलो माजी सरपंच बाप ॲडव्होकेट अमित सावंत यांचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रवेश करून घेतलेलो। आज एक रिपोर्ट येयलो की वेगवेगळ्या स्तरांसून मांद्रे मतदारसंघांसून वेगवेगळ्या लोकांचे मेसेजीस कॉल्स येवपाक लागले की तुम्ही ज्या मनशाक घेतल्यात त्या मनशाचे लागेबंदे हे संबंध भूसंपदेशी त्याचे जमीन घोटाळ्याशी किंवा जमीन रूपांतराशी मोठे दाटगे संबंध असतात। अशाच मनशाशी ह्या व्यक्तीचे संबंध आणि हे संबंध आमकां मांद्रे गांव किंवा मांद्रे मतदारसंघ किंवा पेडणे तालुका हेका घातक ठरू शकतात। त्याच्यामुळे जेन्ना हो रिपोर्ट आम्ही पार्टी चिफांकडे पावयलो तेन्ना आम्ही अशा एका निर्णयाचेर येयले की एक तर ताका सस्पेंड करचो पार्टीनसून आणि आयज ती वेळ येयल्ली आसा, जिल्हा पंचायत निवडणुको तोंडार येयल्ल्यो आसा, ताका आमी उमेदवारूय म्हणून फुडें काडपाचो प्रयत्न केल्लो। पण आयज पार्टीचो निर्णय जाला की जे कोणाचे सत्ताधाऱ्यांशी संबंध जर असे इतले लागींचे दृढ असले आणि तेही साधारण कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करपा सारखे स्पेशली जमनीच्या संबंधान जर असे कितें असले जाल्यार आमी ते टॉलरेट करचे ना। म्हणून पार्टी अध्यक्षांच्या विजय सरदेसाईंच्या आदेशानुसार हांव उत्तर गोवा अध्यक्ष दीपक कळंगुटकर हो निर्णय तुमच्या समोर मांडटा की ॲडव्होकेट अमित सावंत हेचो पक्षांसून सस्पेंड केलो वयता, गोवा फॉरवर्ड पार्टीनूच सस्पेंड केलो वयता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।